पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवोर 2 वोळ 23 ते 28. एकदम अशें घडलें. जेजू एका शेनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस वत आसतना कणसां तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, पळय, शेनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो आबियारपुर्यान याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घोळांत भितर सरलो आनी याज्ञिका भायर कोणाकूच खावंक सोत्या नासली ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान शेनवारा मनशा खातीर केला, मनशाक शेनवारा खातीर करूंक नात. म्हणटूच मनशाच्या पुताक शेनवाराचेरूय अधिकार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.